अनेक ठिकाणी आमकां दिसून येता की पुतना नांवाचे संकासुराचे नंतर एक पात्र येतालें. सुंदर दिसणारी ही बायल सभा मंडपात येता. ती लोकांचें लक्ष वेधून आपले कडेन घेता आनी निमाणें कृष्णाक आपले कडेन ओडून घेता. आपले स्तनाक ती विश लावन येता आनी कृष्णाक आपलें दूद पाजयता, दूद पिवयता. पूण कृष्ण हो विष्णूचोच अवतार जाल्ले कारणान ते पॉयजन किंवा ते विश ओडून घेता आनी पुतनेचो वध जाता. इतले पर्यंतूच हो कालो साजरो केलो वतालो. पैंगीण किंवा श्रीस्थळ ह्या गांवांनी ही पुतना अजुनूय करतात. तशें तुमी केरी ह्या भागांत जर वचत तर पुतनाय बी तुमकां दिश्टी पडटा. गोंयचे इतर ठिकाणी ही सगळीं पात्रां बंद जाल्यात. तुमी जर केरी वचत, फोंडेच्या तालुक्यांत केरी जर वचत तर तुमकां आनीक 2 पात्रां दिश्टी पडटात. ताका चिचू किंवा पोकळो अशें म्हणटात. पुतनेची एंट्री ही खूब सुंदर आसता. पुतना म्हणजे 9 वारी न्हेसून एक दादलोच येता.
ताच्या तोंडाक लांकडी मुखवटो आयिल्लो आसता, केंसाक फुलां आनी हातांत कमळ धरून तो सभा मंडपांत प्रवेश करता. पूण तें कमळ धरपाची प्रथा मात आज बंद पडल्या. पूण ताजे कडेन असोसिएटेड जीं पदां आसात तीं अजुनूय म्हणटात. उदाहरणांत येदे येदे गो कमळ म्हणजे खंय गो साणिले. पुतना कशी आपलें लक्ष लोकां कडेन वेधून घेता, ती लोकांक आपले कडेन आकर्शीत करता, हेंय बी हें पात्र वेवस्थीत रित्या दाखयता. जोडी बरी आसा. Krishna, Jai
हो एपिसोड आमी हांगाच सोंपयतात. फुडल्या एपिसोडांत आमी केरी ह्या गांवांत या. थंय बी कालो जाता, पूण तो कालो मातसो वेगळो. तो कालो आमी तुमचे पर्यंत दाखोवपाचो प्रयत्न करतले. पूण ह्या एपिसोडाचे फीडबॅक तुमी आमकां मुजरत ह्या ईमेल पत्त्याचेर कळयात. तो पर्यंत नमस्कार.